नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अंदूचे अर्थसंकल्प हे आत्मनिर्भर भारता दिशेन वाटचाल करपी आसा. प्रधानमंत्र्यांनी पोस्ट बजेट वेबिनार वरवीं उक्तायलें मत. भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसका 18 एप्रिलाक जातली बंगळुरांत. नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची घोषणा ताच्या पयलीं जावपाची शक्यताय. औरंगजेबाची तोखणाय करपी विधानाक लागून अबू आझमी आड कागाळ नोंद. वाडटो विरोध पळोवन विधान घेतले फाटीं. महाराष्ट्राचे मंत्री धनंजय मुंडे हांचो राजीनामो जालो मान्य. देशाच्या उदरगतीन विद्यार्थी, शिक्षक आणि उद्योग भागधारांच्या त्रिवेणी सहयोगाची गरज. मुखेलमंत्र्यांनी कन्वर्ज 2.0 उक्तावणा वेळार केले उलोवप. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पोस्ट बजेट वेबिनारांत वांटो घेतलो. मॅन्युफॅक्चरिंगाक वाव आनी निर्यातीचेर तांणी भर दिलो. जगभरा खातीर भारत ग्रोथ सेंटर जाला अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. आज 14 सेक्टर्स को हमारी पीएलआई स्कीम का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत 750 से ज्यादा यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है और 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। ये दिखाता है कि अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स, अगर उनको अवसर मिले तो वो हर नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने 2 मिशन शुरू करने का फैसला किया है। हम बेहतर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं और लागत कम करने के लिए स्किलिंग पर जोर दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद सभी स्टेक होल्डर्स ऐसे नए प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी वर्ल्ड में डिमांड है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। भारतीय जनता पक्षाची राष्ट्रीय परिषद बसका 18 एप्रिलाक बंगळुरूंत जातली. 15 मार्चा उपरांत भारताचो नवो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषीत करतले. आता मेरेन 13 राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष घोषीत जाल्यात. औरंगजेबाची तोखणाय केल्ले खातीर अबू आझमीक धारेर धरला. शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के हांणी अबू आझमी हांच्या आड कागाळ नोंद केल्या. महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी अबू आझमीच्या टिप्पणीची निंदा केली. तांणी औरंगजेब हे एक हत्यारे आशिल्ले अशें म्हळां. ये अबू आझमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आझमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब इंडी अलायंस के लोग इंस्पायर होते हैं हिंदुओं के हत्यारे और भारत की संस्कृति के हत्यारे औरंगजेब से। इसीलिए ये लोग महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं, इसीलिए ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते हैं। औरंगजेब को हिंदू त्योहारों से नफरत थी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर सवाल उठाए और ममता बनर्जी तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दी। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से बीमारियां हो जाती है। औरंगजेब
हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करता था और हिंदुओं की हत्या कराता था। अबू आझमी हांच्या विवादास्पद विधाना उपरांत महाराष्ट्र विधानसभेची कारवाई चालू असताना भाजपा आमदारांनी निदर्शना केली आणि विधानसभेची कारवाई पुराय दिसभरा खातीर स्थगीत झाली। इतल्या मुजगती अबू आझमी हांणी आपल्या विधानाक लागून कोणाच्यो भावना दुखावल्या असल्यार आपूण हे विधान फाटी घेता अशें सांगले। हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। महाराष्ट्राचे मंत्री धनंजय मुंडे हांणी मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांचे कडेन राजीनामो सुपूर्द केला। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड प्रकरणात धनंजय मुंडे हांचे लागींचे कार्यकर्ते वाल्मीक कराड हांचे नाव मुखार आयिल्ले। SIT चार्जशीटांत तांचें नाव आशिल्लें। ह्या फाटभुंयेर महाराष्ट्र सरकारान आशिल्ले मंत्री धनंजय मुंडे हांणी मंत्रीपदाचो राजीनामो दिला। फुडल्या कारवाये खातीर हो राजीनामो मुखेलमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे धाडला। श्री धनंजय मुंडे इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी नव्या फौजदारी कायद्याच्या गोंयांत जावपी अंमलबजावणी विशीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान म्हायती घेतली आनी कांय सुचोवण्यो केल्यो। काल दिल्ली जाल्ल्या बसकेंत गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे सयत केंद्रीय घर सचिव गोविंद मोहन आनी हेर केंद्रीय घर खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी हजर आशिल्ले। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आनी भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हांच्या अंमलबजावणेत कितें आडमेळी येता ते विशीं अमित शाह हांच्यांनी मुखेलमंत्र्याकडल्यान जाणून घेतल्यो। ह्या बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे नव्यान अंमलबजावणी जावपी कायदे लोकांक वेळार न्याय सुनिश्चित करपा खातीर तयार केल्यात अशें सांगलें। ह्या बसकेंत घरमंत्री अमित शाह हांणी गोंयांत 31 मार्च मेरेन ई-समन्स लागू करपाचे निर्देश दिल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। 3 क्रिमिनल लॉज इन द स्टेट ऑफ गोवा और उन्होंने जिस तरह से पूरा रिव्यू लिया है, इट इज ऑलमोस्ट 99% ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन में गोवा स्टेट बहुत ही अच्छी रही है। सिर्फ एक 2-3 सजेशंस उन्होंने जो दिया है, ई न्याय और ई समन्स, इसके बारे में उन्होंने सजेशंस दिया है। दैट विल आल्सो वी विल इम्प्लीमेंट, जितने ही जल्दी हो सकता है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ही हैड सजेस्टेड सम डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशंस द पोस्ट फिल करने के लिए। वो पोस्ट हम एट प्रेजेंट वी हैविंग द 31 पोस्ट एंड वी हैविंग द 55 कोर्ट, so that additional 20 post of the prosecutors या डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन में हम वो पोस्ट भी फिल करेंगे। देयर इज वन सजेशन, ओनली थिंग फॉर द वर्चुअल साक्ष्य देने के लिए, यानी हमें एडिशनल जो वर्चुअल फैसिलिटीज अवेलेबल करनी है, विच इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली एट प्रेजेंट तो गोवा में 21 है, तो एडिशनल 30 एक्चुअली। लेकिन हमारे यहाँ पे इनमेट्स भी बहुत ही कम है,
फिर भी इनमेट्स कम होते हुए भी 30 जो हमने कहा है कि वो हमारे जेल में हम एडिशनल 30 वो भी करेंगे। गोय मानव संसाधन विकास महामंडळाच्या वर्सुकी दीस कार्यावळीन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो। सरकारान कितलीशीच महामंडळां स्थापन केली, पूण तातूंत मोजक्यांनीच खऱ्या अर्थान स्वयंपूर्णता मेळोवपाक यश मेळयलें आनी तातूंतलेच एक म्हळ्यार गोंय मानव संसाधन विकास महामंडळ आसा। अशा उतरांनी मुखेलमंत्र्यांनी मंडळाच्या कार्याची तुस्त केली। हे एन्युअल फंक्शन दर वर्सा अशा पद्धतीच्या पेक्षा डबल मोठे जातले हे आयच्यान हांव अनाउन्स करता। हे एन्युअल फंक्शन रोटेशन बेसिसचेर जातले, फक्त साखळे न्ही। ह्या वर्सा साखळे जाले, फुडल्या वर्सा फोंड्या जातले, तेज्या फुडल्या वर्सा मडगांव जातले, मागीर ते वास्को जातले। केन्ना केन्ना रोटेशनाचेर सगळ्या तालुक्यांतल्यान हे फंक्शन जावप गरजेचें आसा। ज्या ज्या जाग्याचेर आमचें रवींद्र भवन आसा, म्हणजेच ताची संद आनी ह्या जे बद्दलची चत्राय ही सगळ्या लोकांक मेळची। तर आमी फक्त सेक्युरिटी आनी हावजकीपिंग करपा खातीरच ना, आमच्या मदीं ही कलाय आसा आनी ती कलाय आमी जोपासता। ती कलाय वेळ येता तेन्ना आमी लोकां मदीं दाखोवपाक शकता आनी तें काम तुमी आयज खूब बऱ्या पद्दतीत केलां। आनी हीच ऑपॉर्च्युनिटी जेन्ना जेन्ना तुमकां मेळटली, म्हणजे हांवें तर गुरूक आतां म्हटलं, हांवें 2-3 गजाली बसल्या बसल्या ताका सजेस्ट केल्यो की शिमग्या खातीर फ्लोट आसतलो किंवा कार्निवला खातीर फ्लोट आसतलो किंवा ती 26 जानेवारीची परेड, 19 डिसेंबराची परेड आनी 15 ऑगस्टाच्या परेड हे आमी 100% GHRTC आसपाक जाय। रोटेशन बेसिसाचेर आमी आसप गरजेचें आसा। म्हणजे ह्या वर्सा आसतले भुरगे फुडल्या वर्सा दुसरे भुरगे आसतले, तेज्या फुडल्या वर्सा दुसरे भुरगे आसतले। ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्या जाणांक मेळपाक जाय। गोय उच्च शिक्षण संचालनालय आणि गोय राज्य उच्च शिक्षण परिषद CSR बॉक्स अंमलबजावणी भागीदार अंमलबजावणी IBM स्किल्स बिल्ड हांच्या जोड पालवान कन्वर्ज 2.0 ही कार्यावळ आयोजित केल्ली। या कार्यावळी अंतर्गत शैक्षणिक आणि उद्देग हांच्या मदले संबंध अधिक घटमूट करपाच्या उद्देशान हो उपक्रम राजभवन दोनापावल हांगा आयोजित जाल्लो। हातून तरणाटे उद्देजक अभिनव स्टार्टअप्स विद्यार्थ्यां खातीर प्रकल्प प्रदर्शनां आणि शैक्षणिक आणि उद्देग तंत्रज्ञान बरोबर पॅनल चर्चा आयोजित जाली। या कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थी उद्देग तज्ञ आणि शिक्षक हे तिनूय खांबे जेन्ना बरोबर येवन वावुरतले तेन्ना नव्या विचारांक उद्देग मळार चालीक लावपाक उर्बा मेळटली अशें तांणी सांगलें। त्रिवेणी संगम इतक्याच खातीर म्हटलं हांवें, इट इज स्टुडंट इंडस्ट्री एंड अकाडमी ऑफ टीचर्स हे तिगूय जाण एकी कडेन येवन आमी ज्यो आयडियाज फॉस्टर्स करता, आयडियाज ज्यो तांकां दिता, तातूंतल्यान ते प्रोजेक्ट तयार जाता। म्हणून इट इज द त्रिवेणी संगम। ह्या प्रोजेक्टा खातीर आमी जशें म्हणटा आमकां वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट, वेरियस कंपनीचे CEOs नॉट ओनली टुडे, दे वील कंटिन्यू फॉर द अनदर 10 डेज। फाटले फावटी कॉलेजीत फक्त एक कार्यक्रम घेतलेलो, आतां डायरेक्टर म्हाका सांगतालो की नाव वील डू दॅट प्रोग्राम एट अ क्लासरूम लेवल, वील डिस्कस विथ देम आनी ज्याच्या कडेन जी आयडियाज आसा ती आयडियाज आमी फुडें कशी व्हरपाक शकतले हाजेर काम करप। म्हणजे जाका आमी म्हणटा स्किल अप, स्केल अप एंड सक्सीड। दिस इज द एम्पावरिंग ऑफ द वर्कफोर्स फॉर द टुमॉरो आनी हेकाच आमी खऱ्या अर्थात युवा शक्ती म्हणटा। खऱ्या अर्थात आमी जाका म्हणटा की आमकां विजनरीज एंटरप्रिनर्स आनी स्टुडंट पावर एंटरप्रिनरांची दिसपाक जाय इन फ्युचर गोंयांत आनी देशांत। ती करपा खातीर आमी कन्वर्ज टू हो प्रोग्राम जो आसा पळय हो मोमेंट सुरू केल्लो आसा। गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन आणि स्वयंपूर्ण गोय CSR अथॉरिटी ऑफ इंडिया हांच्या जोड पालवान स्वयंपूर्ण गोवा सरस 2025 महोत्सव 6 ते 16 मार्च मजगती दयानंद बांदोडकर मैदान आणि कला अकादमी हांगा आयोजित जातलो अशी माहिती ग्राम उदरगत खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली। या महोत्सवान आयोजित प्रदर्शनात देशभरच्या आपमजत गटा खातीर सुमार 500 स्टॉल आरक्षित केल्यात, जातून हस्तकला, खाद्यपदार्थ आणि पारंपारिक कलेपासून तयार केलेल्या कलेचे प्रदर्शन आणि विक्री जातली। गोयच्या आपमजत गटां खातीर 205 स्टॉल्स राखून दवरपाची माहिती मंत्र्यांनी दिल्या। या वेळार DRDचे प्रकल्प अध्यक्ष दीपाली नाईक आणि NRLNचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी संगम पाटील या वेळार हजर आशिल्ले। आज उत्तर गोयचो सारस
एंटायर गोंयचो सारस आनी 6 मार्च ते 16 मार्च पर्यंत कला अकादमीच्या ह्याच दर्या संगमाचेर करपाचें ठरयलेलें आसा आनी ह्या कार्यक्रमाचें ह्या सारस बाजाराचो उद्घाटन आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोदजी सावंत यांच्या हस्तुकी बरोबर 6:30 वरांचेर जातलें. ह्या एकंदरीत जो बाजार जो आसतलो जवळ जवळ 550 स्टॉल्स ह्या सारस बाजारात आसतले. तातूंत 120 स्टॉल्स जे आसात ते इतर राज्यांतल्यान ते आर्टिजन्स आनी हँडीक्राफ्ट्स आर्टिस्ट जे येतले तांचे खातीर आमी राखीव दवरलेले आसात. त्याच प्रमाणे 205 स्टॉल्स जे आसात ते आमच्यो गोंयची सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ज्यांच्यांनी आपले ह्या रुरल मिशन लायव्हलीहूड मिशनाच्या अंतर्गत गोंयांच न्ही आपल्या वेगळ्या वेगळ्या भागांत ठसो उमटलेलो आसा. राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले हांणी खोर्लेच्या मातृछाये संस्थेक भेट दिवन थंयच्या कार्यकर्ते आनी राबितोकर्त्यां बरोबर चर्चा केली. ह्या वेळार गोंय विधानसभेचे उपसभापती जोशुआ डिसुजा, म्हापसा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ, मातृछाया संस्थेचे अध्यक्ष अनुप केणी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. राज्यपालांच्या हस्तुकी ह्या संस्थेक आर्थीक मजत भेट दिली. मातृछाया संस्थेच्या कार्याची तुस्त करतना राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले हांणी संस्थेचे कार्य गरजू लोकां मेरेन पावता हाचेर खोस उक्तायली. Time immemorial we are doing it, and of course needy persons are concerned in one way or other way. They are expecting justice from the society, and Mr. Rajiv ji told me about it, and Madhukar, the founder also. From them I understand that Madhurchaya is a great organization. They are not going for various types of publicities, but publicity naturally they are getting, and an ideal life for new generation they are trying to guarantee that. उपरांत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी सिस्टर क्रिस्टेबल ट्रस्ट ह्या पर्राच्या मदर टेरेसा रोजेस गर्ल्स होमाक भेट दिली. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो, थळावे सरपंच डेनियल लोबो आनी हेर वांगड्यांनी तांकां येवकार दिलो. राज्यपालांच्या हस्तुकी 1 लाख रुपया मानधन ट्रस्टाक भेटयले. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग. हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातांतल्या वन्यजीव पुनर्वसन आनी संवर्धन केंद्र वंताराचें उक्तावण केलें. वंतारा हांगा 2000 परस चड वन्यजीव जाती आनी 1.5 लाखा वयर सोडिल्ले संवर्धन केल्ले प्राणी आसात. तशेंच धोक्यांत आशिल्ले प्राणी हांगा आसात. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या केंद्रांतल्या वेगवेगळ्या सुविधांचो आढावो घेतलो. तशेंच पुनर्वसन केल्ल्या जनावरां बरोबर तांणी कांय खीण घालयले.
वंतारा हांगा स्थापन केल्ल्या वन्यजीव इस्पितळाक भेट दिवन पशुवैजकीय सुविधा, MRI, CT स्कॅन, ICU हांचे निरीक्षण केले. ह्या सुविधेन काम करपी दोतोर, आधार दिवपी कर्मचारी आनी हेर कामगारांबरोबर प्रधानमंत्र्यांनी संवाद साधलो. आयज राष्ट्रपती भवनार आयोजित व्हिजिटर्स कॉन्फरन्स 2024 ते 25 समारोप सुवाळ्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्यांनी वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशांतल्या तरणाट्यांच्या कुशळटायेक देश घडोवपाच्या दिखेन बऱ्या तरेन वापर जावचो अशें मत उक्तायलें. थळाव्या शैक्षणिक संस्थांनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेल्या संस्थांबरोबर जोड पालवान संवसारीक पांवड्यावेल्या मानसिकतेच्या दृष्टिकोनांतल्यान शिक्षणाचो प्रसार करपाची गरज तांणी ह्या वेळार उक्तायली. इस कॉन्फ्रेंस के लिए चुने गए विषयों पर हुए विचार मंथन का सारांश सुनकर मैं कह सकती हूँ कि उच्च शिक्षा से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर उपयोगी निष्कर्ष निकले हैं. इस समापन सत्र में संक्षिप्त प्रस्तुतियां करने वाले विशेषज्ञों तथा विस्तार से गहन विमर्श करने वाले उनकी टीमों के सभी सदस्यों को मैं सराहना करती हूँ. पाठ्यक्रमों की फ्लेक्सिबिलिटी, क्रेडिट शेयरिंग, क्रेडिट ट्रांसफर, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट ओपिनियंस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किए गए ऐतिहासिक बदलाव है. मुझे विश्वास है कि विद्यार्थियों की सुविधा को आप सब केंद्र में रखेंगे. टेक्नोलॉजी के माध्यम से एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी को आप सब प्रभावी बनाएंगे. इससे विद्यार्थियों को बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने तथा अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने में अवसर प्राप्त होंगे. वास्को नगरपालिका आणि पर्यटन खात्याच्या जोड पालवान वास्को कार्निवल व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार येरादारी मंत्री मोमेन गोदिनो आणि वास्कोचे आमदार दाजी साळकर तशेंच मुरगांव नगरपालिकेचे वांगडी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. कार्निवल चित्ररथाची मिरवणूक सेंट एड्यू चर्च ते जोशी चौक ह्या पारंपारीक मार्गावयल्यान आयोजीत केल्ली. अंदू नौदळाचोय चित्ररथ वास्को कार्निवलाक आयोजीत जाल्लो. ह्या वेळार उलयतना कार्निवल हे गोंयच्या सांस्कृतीक पर्यटनाचो भाग आशिल्ल्याचे मोवेन गोदिनो हांणी सांगलें. We Goans are fun-loving people. We have clean fun, and that is what we are going to do through this carnival. Carnival म्हणजे बरे भाशेन रीत बीन सगळी पाळून बरे भाशेन आमी एन्जॉय करप आणि इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ कार्निवल with no negativity, with a positive spirit. सगळे म्हणजे लोकां एकठांय धरून लोकां एकठांय घेवन फुडें वचून सगळे एक जावन आमी एन्जॉय करतात. दॅट इज वॉट इज कार्निवल. दॅट्स वाय पीपल लव टू हॅव कार्निवल इन गोवा. इट इज अ period where just before Lent period starts, it's like make merry, eat, drink, and then afterwards have repentance if you have done anything wrong, and then you know it follows with the festival of Easter. So this is a tradition which has lived on. Our Goans love enjoying their carnival, they love having fun, so let us live with the spirit. या वेळार थळावे आमदार दाजी साळकर हांणी आपले उलोवप केलें. एक टुरिजमा खातीर खूब इम्पॉर्टंट असो फेस्टिवल आसा आनी त्या खातीर हांव खूब उमेदी आज की आज वास्को कार्निवल कमिटी वर्सान वर्स ते बरे बरे कार्यक्रम करीत आसता आनी ह्या वर्सा पासून ताणें खूब सुंदर अशे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसा आनी एक एकसारपण नाल्यार एक कलरफूल कार्निवल कसो मनोवप हें आमकां दिसता. आज आमी फ्लोट्स पसून पळयले जाल्यार विभिन्न भागान फ्लोट्स आयिल्ले आसा. एक सोशल मॅसेज दिता, सोशल मॅसेज दाखयता की आमी कशें कितें वागपा जाय, कितें करपा जाय. आनी हांव सगळ्यांक आमंत्रण करता हे आज आनी फाल्यां मोठ्या प्रमाणात आमी बरे हातून साजरे करचे. हांव देव बरें करूं म्हणटाय आमच्या सरकाराक, आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सराक की पयले फावटी कितले टायम 125 वर्सांसून केल तियात्रे आमचे चालू आशिल्ले. नटवर्य प्रभाकर पणशीकर कला मंच पेडणे आणि गोमंतक मराठी अकादमी पेडणे गट हांच्या जोड पालवान तशेंच श्री मूळ भूमिका सातेरी देवी जीर्णोद्धार समिती हांच्या सहकार्यान शेनवारा 8 मार्चाक पेडणेच्या श्री भगवती देवस्थानाच्या वाठारान पेडणेचे सुपुत्र नटवर्य प्रभाकर पणशीकर स्मृती आयोजन जातलें अशी माहिती संस्थेचे उपाध्यक्ष राजमोहन शेट्टी हांणी दिली.
यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष प्रवीण कोटकार आणि हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. डॉक्टर जॉब कॉस्टा जे आता हल्लीच प्राचार्य म्हणून आलेले आहेत ते संत सोयरोबानाथ आंबे कॉलेज शासकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित असतील. त्याचबरोबर ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि नटवर्य प्रभाकर पडशीकर यांच्या कन्या तरंगी खोत ह्या एक खास मुद्दा म्हणून या कार्यक्रमात उपस्थिती लावली. संपूर्ण हा कार्यक्रम एकंदर 2 तासाचा शासकीय महाविद्यालयाच्या सभागृहामध्ये संपन्न होणार आणि हा कार्यक्रम विशेष करून म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही ठेवलाय, कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी ठेवलाय आणि त्याच्या मागे हेतू एवढाच की गोमंतकीय रंगभूमी किंवा आमची एकंदर रंगभूमीचा तो वावर जो आहे रंगभूमीचा तो अगदी तळागाळापासून अगदी त्याचा अभ्यास व्हावा आणि ती त्याच दृष्टीनं, कारण आज पेडणे महालातीलही अनेक दर्जेदार अशी नाटकं होत आहेत. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हांच्यामदी सुरू आशिल्ल्या ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरयेन सामन्यात ऑस्ट्रेलियन सामन्यात कुरुबावलो जिखून पहिली बल्लेबाजी करपाचो निर्णय घेतलो. ताणें एकूण 49.3 षटकांनी 265 धांवड्याची मोख भारता मुखार दवरल्या. निमणी खबर हातान आयली तेन्ना भारतान एक गडो वगडावन 41 धांवड्यो काडल्यो. दोनूय पंगडाक निमण्या फेरयेन पावपाक फकत एक जैत जोडपाची गरज आसा. फाल्यां ह्या सर्तीचो दुसरो उपांत्य फेरी सामनो जातलो. लाहोर हांगा जावपी ह्या सामन्यात न्यूझीलंडाचो पंगड दक्षिण आफ्रिके आड खेळटलो. आयज आनी फाल्यांचे खेळाचे जैतिवंत निमणे फेरयेन पावतले. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 34.29 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.5 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. अंदूचे अर्थसंकल्प हे आत्मनिर्भर भारता दिशेन वाटचाल करपी आसा. प्रधानमंत्र्यांनी पोस्ट बजेट वेबिना वरवीं उक्तायलें मत. भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसका 18 एप्रिलाक जातली बंगळुरान. नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची घोषणा त्यांच्या पयलीं जावपाची शक्यताय. औरंगजेबाची तोखणाय करपी विधानाक लागून अबू अझमी आड कागाळ नोंद. वाडटो विरोध पळोवन विधान घेतले फाटी. महाराष्ट्राचे मंत्री धनंजय मुंडे हांचो राजीनामो जालो मान्य. देशाच्या उदरगतेन विद्यार्थी, शिक्षक आणि उद्योग भागदारांच्या त्रिवेणी सहयोगाची गरज. मुखेलमंत्र्यांनी कन्वर्ज 2.0 उक्तावणा वेळार केले उलो. इतल्याने खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार. मी तव चरणाचा अंकिता तव चरणी माझा प्रणिपात. देवादी देवा तू एकदंत परिसावे विज्ञापना एक माझी. माझा लढीवाळ तुझं करणे सर्वापरी तू मज सांभाळणे. संकटा माझारी रक्षणे सर्व करणे तुझ स्वामी. गौरीपुत्रा तू गणपती परिसेवकाची विनंती. मी तुमचा अनन्यार्थी रक्षणे सर्वार्थीची स्वामी. माझाही जपता नव्हे कदा सत्य वार्ता. गणपती चरणी माथा दिवाकरी ठेविला. गणेश गौरीचा नंदन सिद्धिबुद्धीचा दाता पूर्ण. आधी वंदावा गजवदन मंगलमूर्ती मोर्या. इति श्री गणपती स्तोत्र संपूर्ण.